की पॉलिटिकल दबाव आयलो आपल्याचेर, आपल्याक जबरदस्ती व्हेलो धरून आणि माझे सस्पेन्शन जे आसा करपाक लायले. आणि हेचे कारण जेन्ना ताका हांवें विचारलें तेन्ना म्हाका सांगलें बीजेपी, तूं बीजेपीन जो इतलो जो आसा जे काम करता हे खंय तरी जे आसा आयज ऑपोजिशनाक जे आसा दुखपाक लागला. आणि ताका लागून जे आसा तुका सस्पेंड करपाक जे आसा म्हाका एक्स मिनिस्टरान जे आसा जबरदस्ती करपाक लायल्या. तुजे आमकां कांयच मेळना सस्पेंड करपाक, तरी पूण कितें ना कितें तुका कारण सांगून जे आसा सस्पेंड करपाक जाय. हांवें ताका सांगलें की बाबा तूं म्हजो फ्रेंड. मॅनेजमेंट सस्पेंड करतली जे आसा पयलीं प्रेसार गेली आणि प्रेसार जेन्ना हें जालें म्हाका चेअरमॅन सांगता ना आमकां थंय पॉलिटिकल दबाव इतलो आसलो. मंत्रीन आमकां फोन केलो तूं कशे भाशेन जे आसा उरफानाचे प्रेस कॉन्फरन्स घे. आता हो मंत्री कोण? ह्या मंत्रीक जो आसा कितें इंटरेस्ट आसा? उर्फान मुल्लाक जो आसा अंजुमनांतल्यान काडपाचो ह्या मंत्रीक जो आसा कसलो इंटरेस्ट आसा? ह्या मंत्रीक जो आसा कोणाचो दबाव आसलो? हो मंत्री कोणाचे जे आसा दबावाचेर काम करता? हो मंत्री बीजेपीच्या अगेन्स्ट कसो काम करता? हे आयज जे आसा ह्या मंत्रीक जे आसा उत्तर दिवपाक पडटलें. आणि ह्या मंत्रीकूय जे आसा आमी वगीर रावपाचें ना. टायम पडलो जाल्यार ह्या मंत्रीच्या घरा कडेन वचपाक पसून आमी तयार आसा. टायम पडल्यार हो मंत्री जो आयज भारतीय जनता पार्टीन जे आसा दबाव हाडून आमचे जे आसा मनशांक मुस्लिम कम्युनिटीचे मदीं जे आसा फूट घालपाचो प्रयत्न करता, आपूण जे आसा घरान बसून ह्या मंत्रीक विशा आमी आयज वगीर रावपाचें ना. That person's signature he has submitted to the High Court that he is present on the meeting. So we are taken. District Registrar Court has given order. Irrefutable evidence of fraud includes the fraud signature of a deceased person, Mr. Abdul Qadir Mohideen Saab Kundur, serial number 25, who expired on 24th February 2024. This act has resulted in an FIR registered against the respondent Ashraf Pandya under the section 336/3 forgery and 340/2 using forged document as a genuine of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 BNS. It with the other relevant sections. The same is evident from copy of FIR number 85/2025 dated 24/10/2025 before Minor Purduri Police Station. We have filed an FIR on this death certificate he has used as a signature that he is alive. So we for the police PI we have coordinated and he will take the necessary action.